जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव. एक पंत पार्वती बसील त्यांना ती कशीची सोळ समारा व्रताचे म्हणत येता आपण बी हे व्रत कर का म्हणून दिसता त्यांना तेशी विचार करता हांव कसं बदल करू तिगेल पूत कार्तिक स्वामी तिका मेळचा इलो उरना मस्त दिवस आपणाक ताणें मेळ का म्हूण मना येवजें न्हू हें व्रत करचें थारता. एक 7-8 वार जेवचे कशें मस्त दूर उरतो कार्तिकेय स्वामी ताका थंय गेले कडेन आवसल मस्त उडगास येता. तो आवस पळोवच्या म्हणून कैलासा येता येवन देवीन पूज करून येवन नैवेद्य वांटता उरती तेन्ना हो कार्तिकेय स्वामी थंय येवन पावता. येवन आवयक पांय पडता कडे रे आवयक पांय पडपणे म्हणटा आमा तुगेलो शक्तीन तूं म्हाका हांगा आपोवन घेतलें न्हय हांव तुका मेळचा येयला म्हणून म्हणटा. तेन्ना ती म्हणटा ना रे चेडा म्हाका तुगेल्या बापान सांगिल्लें सोळ सोमार व्रताचें म्हूण हांव तें म्हगेले भक्तीन केलें तूं जावन येव हांगा म्हाका मेळच्या म्हणून म्हगेले कसलेय शक्तीचो हांवें प्रयोग केलो ना हे व्रता निमित्तान तूं हांगा घेवन पावलो म्हाका येवन मेळ्ळो म्हूण ती सांगता. हय वे म्हूण ताका खुशी येता पण ते आम्मानी पूत करून न्हू ते परत आनी सोळ सोमार व्रत करतात. हाजे सारांश कसो की म्हळ्यार आमकां सोडून हें दूर गेले लोक बी आमकां आपणे आप येवन तांणी मेळताची हे व्रतान तितली शक्ती आसा म्हूण हाचे अर्थ. आतां आनीक काणी गोरबी म्हणले बायल मनशेक ईश्वरान कृप जाल्ली आनी तिका सद्गती मेळ्ळेली. एक पंत ईश्वर आनी पार्वती आकाश मार्गान फिरता उरतात. फिरता आसतना एक रानांत तूं एक ईश्वरा देवस्थान दिसता तांणी थंय देंवतात. थंय पळयल्यार परमोळा झाड बिलपत्रेची व्हड रुखां साल थंयचे वातावरण अगदी मनाक खुशी दिवता शिरता. तेन्ना ईश्वर पार्वतीक असो म्हणटा देवी हांगा कितलें छंद वातावरण आसता न्हय आमी हे देवस्थानान बसून घेवन पगडी खेळावे म्हूण सांगता. अडना म्हणटा पार्वती डगलोक करून ते ईश्वर देवस्थानांत तूं पगडी खेळचे सुरू करता. तेन्ना ते ईश्वर देवस्थानान येयले गोरबी बायल मनुश्य ती आनी खेळची पळयता रगता आनी अशी देव म्हणून कोणाक कळना सादा मनशाल रुपारी बशील उरतात थंय. ही पळय ही घुबायल खेळता आसत न्हय पगडाय म्हणून ती गोरवी पळयता रगता. खेळता आसतना ते पगड्या खेळांत तूं ईश्वर गेलो वता आनी पार्वती चलवता. तेन्ना दिलें हो ईश्वर बायलीक खुशाल करचे खातीर कोण गेलो सांग पळय म्हणून सांगता. तेन्ना ही पार्वती कसं म्हणटा हांव गेलवली म्हणटा. तेन्ना ईश्वर ना ना हांव गेलवलो म्हण ही आपण म्हणटा. तेन्ना ही कसं म्हणटा पार्वती ते गोरबी रे गे तूं सांग गे कोण गेलवल्यान तूं म्हणटा. तेन्ना ही गोरबी कसं म्हणटा ही बायल मनीस आपण्या वरी बायल न्हय ती कसलें सकल करता म्हणून तूंच गे आमा जिंकेली म्हण. तेन्ना ईश्वरा राग येवन येता. तो म्हणटा इतलें दोळ्यार राबून पळोवंक गेलो पळयता पळय तूं फास उलयलें न्ही तुका कुश्ठरोग जावो म्हूण तो तिका शाप दिता आनी माय जावन सोडता. ते ताका शापान एकदम आंगा उठूंक येना उज्जो असो येवन तिका चामडी उठोवची भाजल्या वारच्या सुरू जाता. तेन्ना ती बायल मनुश्य पार्वती पांय पडटा आनी म्हणटा आनीक आमा म्हाका वांचय म्हाका आंगा उठूं उज्जो येता आसा हांव मुद्दाम काय सांगिल्लें न्हय अशें कुशालें सांगिल्लें फाल्स म्हणटा. तेन्ना पार्वती म्हणटा पुरो आतां हांव तुका एक व्रत सांगता तें तूं कर तें केल्यार तुगेलो तुजे कश्ट परिहार जाता हो रोग बी तुगेलो वता म्हूण सांग. तिका सोळ सोमारा काणी सांगेन तें व्रत कशें करता म्हूण सांगेन वत्ती मायजा. तेन्ना ही गोरबीस न्हय ही तें व्रत करचें सुरू करता. ते देवस्थाना येताले बायल न्हू तूं पळयता अरे ही एकदम अशें कशें बाबा आराम आशिल्ली बायल मनशेक म्हणून तिका विचारता. तेन्ना ती सांगता वटलो काय ना अयो पाप न्हय म्हणटा वता तिका पळय. ही गोरवी अगदी भक्तीन सोळ सोमार करता. तिणें तें केल्ले व्रतान ईश्वर प्रसन्न जावन तिका जाल्लेले ते कुश्ठरोग बरो करून दिता. ते गोरबीक भारी खूश जाता. तेन्ना ती ते सोळ सोमार देवचे कशी पार्वतीले आराधन करचें सुरू करता. तिगेले ते तपश्चर्याक खूश जाल्ली पार्वती तिका प्रसन्न जाता आनी म्हणटा आनी चेडा तूं मस्त कश्ट भोगले गो आनीक हांव तुगे बद्दल मस्त खूश जाल्या
तूं चुकल्यार बी तुगे चूक सुदारसूंक येतली व्रत आनी कोर न्हू. तुगेला तूं आयच्यान गरब बी न्ही, तूं गोरटे फूल म्हणून घे. तुगेले नाजूक आंग कोण्या पूण आशिची तूं एक म्हयन्या भांगरा कलर आशी जावं म्हणून तिका आशिर्वाद दिता. तेन्नाच्यान धव गोरटे फूल आनी तांबडे गोरटे फूल म्हणून देता. अशी ही ते गरब एक ईश्वर पार्वतीला एक भक्ती ना तिका बरें एक सद्गती मेळटा. ते देवस्थान येता लोकां ಒಟ್ಟು हे गरब इल्का आनी कोण ಒಟ್ಟು लोक तांणी बी तांकां घरा वचून हें व्रत करून तांकां मनांतली इच्छा पूर्ण करून येतात.